पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज माल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटीग्रामात। राज्यातल्या म्युनिसिपालिटीच्या कर्मचाऱ्यांक कॉमन कॅडर लावपाक सरकार प्रयत्नशील आसा। लोकांचो डिमांड आहा की जे म्युनिसिपालिटीचे कर्मचारी आहा त्यांची ट्रान्सफरी जावच्यो म्हणून। जनरल पब्लिकाक विचारलें जाल्यार पब्लिका भितर कोणाक नाका 100% लोकांक ते कॉमन कॅडर जालें, कारण तेंचे कडल्यान सगळ्यान जनतेक बऱ्यापैकी हॅरेसमेंट जाता हें म्हाका खबर आहा। हांवें स्वता फेस केला न्ही, कांयच नासलो तेन्ना आमी जेन्ना कॉमन मॅन म्हणून काम करताले तेन्ना आमी फेस केला। सो कॉमन कॅडर आसपाक जाय, कोणाक ट्रान्सफर करून कोणाक पनीश करपाक न्हय, मातसो तेचो कंट्रोल सरकारा कडेन उरतलो अशें आसपाक जाय म्हाका दिसता। सीएमा कडेन उलयला, सीएमानी सांगला सगळे MLAs फॉर आसा, तुमी विचार पळय, मोस्टली सगळ्या कावन्सिलान तेचें ओके केला न्हय, म्हापसा कावन्सिल जावंक जाय। हेगडेप्राचे स्कुलाची स्टुडंट हांगासर बस स्टँडाचेर निशेध करूंक लागली, कारण प्रिंसिपलाचेर अटॅक जाला म्हणून तांच्यांनी निशेध केलो। पयर जी गोष्ट आनी घडणूक घडली, पर्वळेकर उच्च माध्यमीक विद्यालय वेऱ्यां प्रशांत सर शाळेचे प्राचार्य ताका एका विद्यार्थ्यान येवन बेदम ऑफिसान मारलो, तें बरोबर न्हय। हाजे वयल्यान दिसता आमचे खंय तरी संस्कार अधोगतीक वता अशें दिसता। आमची भारतीय परंपरा आनी भारतीय संस्कार हे सबंद जगान फामाद आसात की बरे संस्कार दितात म्हणून आज आमी, आनी आज जर अशी घडणूक घडटा जाल्यार ही खंय तरी आमकां नाका ती घडणूक घडपा खातीर नांदी अशी आमी समजूंक शकता। हें बरोबर न्हय। आनी सांगपाक लागलें की ही जी घडणूक घडल्या ती बरोबर न्हय, ही खंय तरी आमच्या आवाकाच्या भायली। बरी जर भुरगे जर कितें बरें करपाक जर रस्त्यार देंवता आसत जाल्यार तांकां सपोर्ट हो दिवपाकूच जाय। आज आम्ही डॉक्टर के.बा. हेडगेवार विद्यालयाची मुलं इथे जमलोय, कारण गोव्यातील बार्देस तालुक्यातील एका हायर सेकंडरीमध्ये खूपच धक्कादायक अशी घटना घडलेली आहे की एका विद्यार्थ्याने आपल्या प्रिन्सिपलवर म्हणजे त्यांच्या कॅबिनमधली खुर्ची काढून त्यांच्यावर हल्ला केला। ही खूपच दुःखदायक अशी घटना आहे। म्हणजे आम्ही आपल्या गुरूंना आपल्या आईबाबांसमान मानतो, देवतांच्या जाग्यावर आम्ही गुरूंना मानतो। आम्ही घरी कधी आपल्या आईबाबांवर हात उगारतो का? कधीच नाही ना। मग आम्ही आमच्या प्रिन्सिपलवर ज्यांना आम्ही आमच्या आईबाबांसारखेच वागतो, जे शाळेमध्ये आमच्या आईबाबांची जागेवर असतात, त्यांच्यावर आपण हात कसा उगारू शकतो, त्यांना मारहाण कशी काय करू शकतो, यासाठीच आपण इथे निषेध करायला आलो। सारखी स्मूथ जाली मिटींग जातकर ऑपोजिशन कावन्सिलर जे आहा तांच्यानी एक कॉल केलो की हे जे एनक्रोचमेंट नांवाचेर म्युनिसिपल कितें तरी हांचे कितें तरी इशू आसूं शकता। फ्रूट मार्केट लोकांनी सांगलां खंय ऑपोजिशन कावन्सिलर आमचो जो दीपक नायक आहा ताका सांगलां खंय की थोड्या कावन्सिलरांक पयशे डिमांड केले आनी ते मेळना म्हणून तांच्यानी एनक्रोचमेंट ड्रायव्ह घेतली। पूण चेअरपर्सन प्रितेश गांवकर म्हणटा पॉलिटिक्सान आसतना ही एलिगेशन आसतलींच। आयज जी मिटींग आसली स्पेशल कावन्सिल मिटींग आसली आनी स्पेशल कावन्सिल मिटींग आसले कारण आमकां AOBन काय विचारपाक पॉयंट नासलेलो। सो मिटींग सोंपल्या उपरांत हांवें चेअरपर्सनान सगळ्या पर्यंत विचारलें की फाटीं जो मोर्चा काडलो फ्रूट वेंडर्सांनी आनी भाजीवाल्यांनी जे म्युनिसिपालिटी मुर्दाबाद हे कित्याक लागून काय म्हणून, कित्याक आमी एक म्युनिसिपालिटीचे पार्ट आसा आनी आमकां मुर्दाबाद म्हणप सारकें दिसना। सेकेंडली आमकां अशें आयकून येयलें की जेन्ना तुमी हो मोर्चा कित्याक काडलो, हांवें पर्सनली तांकां विचारलें फ्रूट वेंडर्सांक आनी भाजीवाल्यांक, सो तेंच्यांनी सांगलें की कावन्सिलान तेंचे कडेन पयशे मागले म्हणून, आनी ते पयशे हेंच्यांनी दिवंक ना म्हणून हेंच्यांनी तेंचे जे एनक्रोचमेंट आहा जे फ्रूट वेंडर्स आहा तेंकां सगळ्यांक काडपाक लायला म्हणून। जेन्ना आमी पांय दवरलो म्हणटरी एलिगेशन्स ही आसताच कळ्ळें। आमी आयज काम केलां तें बरें केलां काय ना अशें केलां आमी की बाबा तांकां सांगलें आनी काडून ना तेंची तशें केलां। टी बी कोणा कडेन वचून पळयात तुमी, रजनी कडेन वचून पळयात, खंय तुमकां वाचून आतां फ्रूटवाली दिसता ना।
आमी सगळ्यांक काडल्यात थंय घातल्यात. एलिगेशनां ही आसताच पूण लोकांक डिफरन्सीस दिसपा लागले. आयचे पेपरारूय पळयलां हांवें कळ्ळें न्ही. आमकां एप्रिशिएट केल्या कावन्सिलाक. आय रियली एप्रिशिएट माय स्टाफ दोज आर वर्किंग व्हेरी हार्ड टू क्लीन द सिटी. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. पिवळ्या वाठारांत सावेरे ते वळवय हॉट मिक्सिंग कामाचे बुनियादी काम काल मंत्री गोविंद गावडे तशेंच PWD मंत्री सुनील ढवळीकर हांच्यांनी केलो. हे पुराय काम 6 किलोमिटराचें आसा आनी हेजो रेट 82 लाख रुपया जाता. सादारण POच्या मतदारसंघात 20 कोटीच्या कामा पर्यंत आमी पाविल्ले आसा. येता त्या 15 दिसांत जर कोड ऑफ कंडक्ट लागलो ना जाल्यार आनी 5 कोटीची कामां PO मतदारसंघात जाता. हे करता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता की 2007 नंतर हांगा वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट घालचो असो मनात दवरून आमी गांजे उसगांव हांगा 25 MLDच्या प्लांटाची तजवीज केली. पूण काही फॉरेस्टाचो प्रॉब्लेम लागून जे एक्विजिशन आशिल्लें तें एक्विजिशन जावं शकलें ना आनी त्या नंतर जे पयशे भरपा आशिल्ले मान्य आमदार तुमच्या हाणें प्रयत्न केले, आमी प्रयत्न केले आनी शेवट तो प्रोजेक्ट चाली लागलो. पूण कर्मधर्म संयोगान जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताका 3 वर्सां जाल्ल्या कारणान तो तें काम करपाक मुखार व्हरपाक तयार ना. पूण तरी आसतना हे रिटेंडर जे आसा 25 MLD उदकाचें काम हे सादारण कोड ऑफ कंडक्ट सोंपले बरोबर जातलें. येता ते 1.5 वर्सांत हो प्रोजेक्ट जर पूर्ण जालो आसत जाल्यार सावयवेरें वळवय आनी आमचो हो जो भाग आसा आतां आमी जे उबे आसा वागुर्म्या आनी सम पार्ट ऑफ द केरी हो जो प्रश्न निर्माण जाला तो निर्माण जाल्लो प्रश्न सुटावो करपा खातीर आमदारा बरोबर आमी सगळे बरोबर आसा. कारण शेवट लोकांक उदक हें आमी दिवपाक जाय. मडकय मतदारसंघान आगापूर हांगासर तळी बांदपाच्या कामाची पायाभरणी काल मान्य मंत्री सुनील ढवळीकर हांचे हस्तुकी जाली. हे पुराय काम 10 लाख रुपयाचें आसा आनी हें काम WRD डिपार्टमेंट करता. पारंपारीक तळयो आसा, बारीक बारीक उसणां आसा ती सारकी करपाक जाय जेणे करून ज्यो बागायती आडपय आगापूर दुर्भाटांत आसा किंवा मागीर ढवळेक आसा किंवा कवळे आसा किंवा गावणे आसा किंवा मडकय आसा हें राखपाचें कर्तव्य सरकाराचें आसा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें आसा, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें आसा आनी कालांतरान जो आमदार म्हणून हांगा निवडून येता ताजे बरोबर पंचायतीचेंय आसा, जिल्हा पंचायत सदस्याचें आसता. आनी त्या खातीरूच सबंद वाठारांत 2007 नंतर सबंद जी आमच्यो तळयो आसा किंवा उसरणां आसा किंवा मोठ्यो तळयो आसा ते उदरगतीचें काम घेवपाक हांवें सुरवात केली. आनी म्हाका आनंद जाता की ताचो फायदो गरीब जे शेतकरी लोक आसा, कुटुंब आसा, बागायतदार आसा तांकां जाता आनी जातलो. आज जवळ जवळ ही तळी सारकी करता आसतना 10 लाख रुपया आमी मोडटले. आनी इतलेंच न्हय, जर एक योजना हांगा आमी आकार दिवपाचें ठरयलां आनी तें म्हणजे पंप हावस पंप आनी जी मेन पायपलायन जे स्प्रिंकलर आसा ते बसोवपा खातीर मेन पायपलायन हांगा घालपाची. ही पायपलायन जाले नंतर आनी लायटी कनेक्शन दिले नंतर पंप चालू केल्या नंतर जो खर्च बागायतीत काम करपी लोकांचेर जाता तो कमी जातलो. कारण आज बागायत आनी शेती ही परवडपा सारकी ना. गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस यांनी एक अभियाना निमित्तान चलो पंचायत चलो वार्ड अभियान आयोजीत केल्ले. ह्या वेळार ही मिटींग घेतली त्यांनी बोरीमाळ केपें हांगा. ड्रग्स हे जनरेशन काबार जाता, ती फॅमिली काबार जाता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ड्रग्स इज अ सिरियस इश्यू. आमचे पयले आमी 70 एक BJPच्या ऑफिस बेरराच्या गुदावाचेर केटमायन 100 किलोज केटमायन ड्रग सापडलो. पूण BJPच्या सरकारान आपल्या त्या कार्यकर्त्यांक सेफ दवरलो. म्हणजे BJPचे लिडर
Lalit Modi, Vijay Mallya, they have benefited by 90,000 crore rupees. Amit Shah's son Jai Shah, Mr. Modi has taught him the fine art of multiplying money 16,000 times in a couple of years. कोण एक लक्षात घेवपाचें आमच्या भुरग्यांनी यूथ म्हणल्यार यूथ काँग्रेस म्हणल्यार फ्युचर जे काँग्रेसचे आसा ते तुमच्या हाती आसा. तुम्ही युथाचे म्हणून वाडोळकर एंटायर टीम जी आसा आनी तुमी सगळे जे आसात यूथ जे आसा तेंचे फुडली काँग्रेस जे आसा त्यांनी टिकोवन दवरपाचें किंवा कार्य करपाचें आसा ते युथाच्या हाती आसता. आनी म्हणूनच आयज युथा बद्दल अनेक प्रोग्राम घडून हाडटात. पूण आयज व्हडली व्यक्ती जे आसा ते आयज गोंयचे वतीन हो कार्यक्रम पूण आमच्या मतदारसंघात केला, दोन मतदारसंघात केला. कित्याक आमची काँग्रेसची जी टीम आसा ती एक बरी भक्कम टीम आसा हांगा. आनी जेन्ना कोण कसलेंय जर काम तेणी जर तेंच्या हातीक सोंपयलें ते केन्नाच अपयश जायना, ते सक्सेस जातात. श्री शांतादुर्गा कुबलकालीनाची जात्रा 11 तारखेर स्टार्ट जाल्ली, ती आयज 16 तारखेर महाराजाच्या यात्रेन समाप्ती जाता. आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा हजारी भावीक हे मिरवणुकेक भाग घेतात. मल्लखांब फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि गोवा मल्लखांब एसोसिएशन यांच्या जोड पालवान मल्लखांब चॅम्पियनशीप फोण्या बांदोडकर ग्राउंडार जाली. ह्या मल्लखांब चॅम्पियनशिपाक एकूण 21 राज्यां पार्टिसिपेट जाल्ली. जातूर महाराष्ट्रा सगळ्यान वयर पयले चॅम्पियनशीप मेळ्ळें, दुसरे मध्य प्रदेश आणि तिसरे तामिळनाडू. तो मैं तो कहता हूं नेगेटिविटी मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास शील्ड है और वो शील्ड का नाम श्री सुदीन धवळीकर जी है. सर कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ मत कहो, पर मैं आज कहना चाहता हूं कि ये सभी प्रोग्राम इधर हुआ है हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के वजह से हुआ है. ये पूरा सपोर्ट उन्होंने हमको दिया है और इस सपोर्ट का हम रिस्पेक्ट करेंगे. अगर कोई चीज यहाँ वहां कम हो गई तो पिछली चीजें जो अच्छी की है उसको याद रख के इस इवेंट को और अच्छा करेंगे. आज थर्ड टाइम गोवा में नेशनल चैंपियनशिप देखने को मिली है और गोवा वासियों के लिए ये खुशी की बात है. सभी राज्यों से, भारत के 24 राज्यों से आज बॉयज एंड गर्ल्स ने इधर पार्टिसिपेट होके हमारा गोवा का नाम ऊंचा किया है. आज आपके सामने है हमारे 25 राज्यों की टीमें यहाँ इसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं और आज ये खेल अन्य खेलों की तरह से, चाहे वो आपका वॉलीबॉल है, चाहे टेबल टेनिस है या एथलेटिक्स है, सेम उसी कैटेगरी में, सेम उसी फैसिलिटीज में, सेम वही गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन में
ये सब लाने में हम गोवा का बहुत आभार करते हैं. And I'm proud that 2004, when this first championship was held, I was the chairman of this association. I was not knowing what is Mallakham, but Mr. Kurade and Mr. Avitabh Andodkar, including Mr. Naik, came to me and said that this is Indian culture, Indian play, and we should back behind it. And from that day onwards till today, I think Goa has done a wonderful in the said in many championship all over India. गोंयच्या सिटीग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.